आयज सालिगांव गांवांत आमी हार्वेस्टिंग मशीन घेतला. गेले कित्येक दीस जाले तुम्ही पळयलां आसतलें, फार्मरांची एक डिमांड आसलेलो की तेंची शेतां पिकल्या आनी सालिगांव गांवानूच म्हाका दिसता ही सगळ्याकून पयली पीक आयल्या. सो ताका लागून फार्मरांचो एक हें आसलेलो, रिक्वेस्ट आसलेली की बेगींतले बेगीन हार्वेस्टिंग मशिनां घालून तेंची पीक तांकां शेताक कातरून दिवचें म्हणून. खुबशे लोक हांगा आसा जेंच्यांनी आवाज आमचे कडेन पावयल्लो. एक रमेश भाई आमचो आसा, तेणेनूय परते परते रिक्वेस्ट करून सोशल मिडियाचेर ते हायलायट केल्ले की बेगींतले बेगीन हांगा एक हार्वेस्टिंग मशीन हाडचें म्हणून. सो आमी आयच्या बऱ्या दिसा हें हार्वेस्टिंग मशीन हांगा हाडलां आनी हांगचे शेतकारांचे आमचे भाव जे आसा तेंच्या वांगडा आमी तेंची शेतां बेगीन हार्वेस्ट करून दिवपाक आमी एक स्टेप फुडें घेतला. थँक्यू. साळ म्हणजे भात, म्हणजे हो भाताचो गांव. भाताचें जितलें पीक साळगांवान घेता तितलें खंयच्याच गांवांत गोंया भितर घेयना. पोरूं कृषी बाजाराक आमी 18 ट्रक सप्लाय केले. एका ट्रकान आसतात 500 बॅगां. म्हणजे आमी सारके रेकॉर्ड ब्रेकींग हांगासर आमी भात पिकयता, आमी शेतां सांबाळटात. आनी शेतां सांबाळपाक आतां आमचो केदार भाई आसा. केदार भाई आमकां टायम टू टायम सहकार्य दितलो, कॉपरेशन दितलो अशें मानता. तेणी एका उतरान सांगिना बरें, दुसरे सांगलो परवां मिशनां पावतात. तरी 2 दीस आमी डिले केली, अजून थोडी मदीं हरगी आसली म्हणून. आमी सगळ्या शेतकाऱ्यां कडेन रिक्वेस्ट करता की प्रेशर घालू नाका. ऑपरेट करून मशिनां करतात पळय तेंचेर एक एकेन लायनीन सगळ्यांची शेतां कापतले. आनी परत एकदां हांव केदार भाईचे आभार मानता आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांक सांगता की तुमी कॉंग्रेच्युलेशन. आयच्यान हार्वेस्टिंग सिजन सालिगांवचो स्टार्ट जाल्लो आसा. आमकां मेळटा तो आमकां सतत पावना. खूब एफर्ट्स घालतात शेतकारी. सपोर्ट प्रायस 8 मेळटा रुपया आमकां आनी 12 रुपया आमकां प्रायस मेळटा. पण तो सद्या तरी आमकां पावचो तो. पूण तो सपोर्ट प्रायस वाडोवपाक तुज्या वतीन तुवें एफर्ट्स घालचो. आनी दुसरें कितें आसा, 50% आमकां पे करचें पडटा, 50% गव्हर्मेंट दिवचें पडटा. म्हाका दिसता 75% गव्हर्मेंटान पे करपाचें. आमी फक्त 25% केलें जाल्यार आमकां तितलो प्रेशर येवचो ना ही शेतां वयर काडपाक. मागीर तो सगळ्यांक सहमती आहात. 75% जर गव्हर्मेंटान दिलें आनी फक्त आमचे कडसून 25 इनिशियल घेतलें जाल्यार ही शेतां आनीकूय अशी धवी उरतली आनी आमी आनीकूय पीक काडूं शकतले. हें रिक्वेस्ट तुमी आमचे फुडें पावोवचें. ओके. आमकां मिशिनाची गरज आसली आनी वर्सान वर्स मिशिनां हाडटात. म्हणजे पडी आमकां टायमार आयल्या मिशिनां. आमच्या फॅमिलीन आमकां बेगीन आयल्या टायमार धाडल्या. आनी शेत हो सालिगांवचो गांव सगळो शेतांचो, आमची शेतां आहात. मिशिनां शिवाय जायना, कित्याक आतां आदले भशेन मनीस लोकपाचे ना. मिशिनाची गरज आनी आमच्या फॅमिलीन टायमार आमकां लोकांनी धाडलें सांगून आपलें. ताका देव बरें करूं. म्हजें शेत आसा लागींच आसा हांगासर. हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा केदार भाईचे. तशेंच आमचे सरपंच आसा, पंचायत बॉडी आसा, ती काम करता तशी आसा. सो जशें रमेश भाईन सांगलें की इनिशिएटिव्स बरे जाता. सो अशेंच फ्युचराक जावचें आनी की फार्मराच्या वतीन हांव तुमचें चड आनी चड देव बरें करूं. थँक्यू.